तुमचा बसेस घालून गाडा टाका ना. मग काय नाही सगळंच करायचं इकडे.
Page 139, K1, आमचे मोदी आयलो परतो. Salomonis rodonina, doloreci solisuka, monaci soi tu solo, ragazzo foro, Gesù vai lo por soli, Gesù soli, ci von solo, amci mode allo porto, Gesù soli, ci von solo, amci mode allo porto. देव बरो दिसता तुमकां सगल्यांक. तुमी माय मोगांत हांगसर हे बाजिलिकेन बागयोन फ्रांसीस शेवराचे पांयशे आयल्यांत ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आयज आमी दैवीक काकलुतीचो आयतार समोर उरता. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. हो जावन आसा विशय आयच्या मिसाचो. तुमची खाजगी मागणी तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफे आसूं. भणिनान भावनो, आमी दुसऱ्यांक दोया दाखयलेली आसा. ताका समजून घेतल्या आमी आनी ताका लागून आमी जेजूच्या एकवटांत तांकां बरेपण दाखयलां. पूण केन्नाय आमकां दाखोवंक ना दुसऱ्यांनी तेन्ना आमी मातशीं बेजार जाल्या. ओ तें घडलां म्हणून मागीर दुसरे फावटी आमी तांकां ते भाशेन दोया दाखोवंक ना. हे भाशेन आमचो स्वभाव आसा. हो पातकी स्वभाव पयस करूंक आमी देवा कडेन आतां बोगसणे मागया आनी एकामेकाचें सगळीं जाणां काळजान ताण म्हणया. हांव पातकी सोरपोतेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Page number A4, Moima Deva Kuntsorgi, page number A4. So
मागुया. मोहिमेवंत आनी मोगाळ बापा, पुनोज्जीवन जावन जेजून संवसाराचे जोयत वेले आनी आमकां तुजी भुरगीं करून त्या आपल्या जोयतान वांटो दिलो. या देण्या खातीर संतोश भरीत काळसान आमी तुका दिनवासता. जिंकलोलें जोयत आमचे जिणेंत थीर जावच्याक आनी पातोक काडून आमकां दिल्ली शांती आमच्या काळजांनी आमी सांबाळच्याक तुज्या आज्ञाच्या मार्गान आमकां चलोवन व्हर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणां. आतां आमी बसून देवाचें उतर चित दिवन आयकुया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. भावार्थ्याचो जमो एका मनाचो आनी एका काळजाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचें म्हूण कोण समजनासलो, कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलेंय तीं बागाक दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बळान सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मोदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदुतांच्या पांयांशी दवरतालीं. आनी मागीर जण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणे हे दुडू वांट्टालीं. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. इज्रायलाच्या पुता धुवानी म्हणचे ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. आरोणाच्या पुतांनी म्हणचे ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचे ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्ती कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका कास्त लायली, बरीच कास्त लायली, पूण मरणाच्या चोपक्यांत ताणें म्हाका सोडूंक ना. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळयोवन आमी तटाक जाल्यो. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो. संतोशी आनी आनंद भरीत जावुया. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो.
भगिवन जुआवांचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितमेच्या न्हू, जो कोण जेजू अभिषेक म्हणटा तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग कोत्ता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग कोत्ता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग कोत्ता म्हूण हे कुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग कोत्ता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक, आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेला. संवसाराचेर आमी जैत व्हेला तें आमचो भावार्थ. कोण संवसाराचेर जैत वता जायत? जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें देखलें. उदकाच्याच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हटल्यार सत. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पुनरुज्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले आसले थंयची दारां जुदेवाच्या भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी ताचे मदें उबो रावलो. ताणें ताका म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें ताका आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सुम्याक पळोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली, आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां बक्षुची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदले एकलो जवळो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नाचलो. देखून दुसऱ्या शिश्यांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचे हांवें खिल्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिल्यांचे स्वातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर हांव म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावलो.
ताणें म्हणलें शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें तुजें बोट हांगा घाल, हे पळय आसात म्हजे हात, तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण बावार्द दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें म्हाका पळयलें देखून तुवें विस्वास दवरलोय, पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो खुणां जेजून शिश्यां उजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हणल्यार अभिषेक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तांकां जिवीत मेळचें पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Wakani tuka Krista. म्हज्या देवा, म्हज्या सुम्या. भणयन आनी भावनो, जेन्ना आमकां जेजूचें दर्शन घडटा तें वयल्या वयर घडचें ना, तें भितरल्यान सण घडोवन येतलें. आमी एकामेकाक कशीं समजता, वयल्या वयर तें पळयलेलें आसा तातूंतल्यान न्हय, पूण एकदां आमकां एक खरो अणभव घडटा तेन्ना की आमचें जिवीत सगळेंच भितरल्यान बदलोंक लागता. म्हजो एक तुमकां अणभव सांगता. हांव सकाळीं उठून मागाणें कोत्तालों, त्या उपरांत हांव त्योस कोत्तालों. 5:30 हांव मातसो थंयसर भोंवतालों आनी चड थोंडाय आसलेली. म्हणटच हांव भितरल्यानूच भोंवतालों. एक कॉरिडोर आसलेलो, पूण ते सायडीन सगळे पाद्री भाव म्हण हितूं न्हिदताले. एकलो सकाळीं हांव चलतना इतलो खोंकतालो, खो 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 करून. ते एक पाटी रावंड मारल्या उपरांत म्हज्या मनांत आयलें की हाका आतां कितें तरी इलाज करूंक जाय. थंड जालां म्हणटच कितें करतलो, हांव सकयल गेलो, बरें हें घेतलें, ब्रँडी घातली आनी कॉफी घातली आनी तें बरें करून हाडलें. 2 टॅबलेटी हाडल्यो, बाम हाडलो, ताच्या दारार मारलें. तो खुंकतालो. हांवें म्हणलें आतां तूं न्हीद. ताका तो हें लायलें, पिवंक दिलें, टॅबलेट दिली आनी हांव गेलो. थोड्या उपरांत तो शांत जालो. तेजें रोजार केलें उपरांत सगळें जालें म्हूण हांवें. पूण हो पाद्री केन्नाच विसरोंक ना. पूण ते मेरेन सावन ताचें जिवीत अशें बदल्लें की तो दुसऱ्यांचो परामर्श करिनासलेलो. पूण ते मेरेन सावन हो अणभव घेतल्या उपरांत तो सदांच दुसऱ्यांक बरेंपण दाखोवंक लागलो. आनी खूब वर्सां मागीर तो लोकांक सांगतालो, ह्या फादरीन म्हाका ही दया दाखयली म्हणून ते मेरेन सावन म्हजें जिवीतूच सगळें बदल्लें. म्हाका आतां कोणें सांगूंक नाका, हांव म्हज्यो वस्तूंकी दुसऱ्यांक बरेंपण दाखयता, कित्याक हो अणभव हांवें घेतलेलो आसा. कितल्या जाणांनी हांगसर तरेतरेचे अणभव घेतलेले आसा, बरें आनी वायटूय, आनी हांचो परिणाम आमचेर जाता. पूण बऱ्याचो आमी अणभव तर घेत आनी घेतलेलो आसा तर आमी सगळीं जाणां दुसरी आमकां बरें म्हणटात म्हणून न्हय, पूण आमचे वस्तूंकी कित्याक आमी जेन्ना बरें करता तेन्ना आमचें बरेंपण वाडटा. ह्या कारणाक लागून आमी बरेंपण दाखोवंक जाय. आनी चड करून दया दया जेन्ना आमी दाखयता तेन्ना आमी देवा सारकी ओदीक जाता. जेजून पळयात, आमची पातकां ताणें आपणाचेर घेतली. पातकी म्हणजे कितें, जो स्वभाव आमचो दुसऱ्यांक आवडना. आमी पातकान आसा, नाका जाल्लें कोत्ता, उलयता, हे भाशेन आमचें जिवीत आसता. असल्यांक भोगसूंक एकदम कठीण.
पूण असल्यांक आमी कशें बोगशितल्या पयले सुवातेर हें जाणव जावंक जाय आमी हे भाशेन आसात म्हणून. आमी कितें करता भायल्यानूच पळयता आनी नाकारता. ना, पयलीं तांकां आजीर जावंक जाय की कित्याक लागून तरी अशें कोत्ता. सायबा, हें जें हांव पळयतां तें तुज्या ताब्यांत कोत्ता. मागीर कितें जाता, ताचो पवित्र आत्मो आमकां आनिकूय दाखयता. कितें दाखयता? कित्याक लागून म्हणून ही अशीं जावंक पावली. आनी तें आमकां समजोंक लागलें की ना, मागीर आमी तांकां समजून बोगसूंक लागता. तांचे पासत मागता, सायबा हें तांचे कडेन तातूंतली भायर सरोंक जायना. मागण्यांतल्यान हांव तुका तांचें जिवीत ओपून दिता, तांचो स्वभाव तुका दिता. आमच्यान कांयच करूंक जायना, पूण तुज्यान जाता. सायबा, तूं ते भाशेन कर. असली मागणें म्हणलें की ना, मागीर तांचें जिवीत रोखडेंच न्हय पूण हळू हळू बदलोंक लागता. आनी बदललें की ना, मागीर तांकां एक अणभव घडटा. आमचे उद्देशी ओ दुसऱ्या ठांय. आनी तेन्ना देव हे भाशेन तांकां घडोवन हाडटा. तुमी जाणात न्हय कशे भाशेन सायबाक फ्रांसीस शावेरान हेच भाशेन बरेपण दाखोवन ताचें जिवीत बदलून काडलें. पूण येनासान न्हय, देवान तें केलें. कित्याक देव आमचे मदें आजीर आसा. पुनर्जीवन जेजू आमच्या सगल्यांच्या कुडींत, मनांत, ओतम्यांत म्हणजे आमच्या काळजांत तो आसा. ताका आमी जागृत करूंक जाय. आनी हें जागृतपण आयलें की ना, मागीर पळयात, आमी ह्या संवसारांत कसलेय स्थितीन सदांच शांतीन आनी आनंदांत आसतल्या. कित्याक आमी आमचे वस्तुंगी न्हय, जेजूक चिटकोन रावता, ताका पयलो वयलो स्थान दिता आनी तो आमकां घोटाय दिता ह्या संवसारांत व्हरता बरीच जिवंक. आनी हें आयज आमी ह्या फेस्तांतल्यान समजून घेवंक जाय. तुमी जाणात हें फर्स्ट कशें स्टार्ट जालें तें. एकली ओस्तोरी, एकलें भुरगें आसलेलें. 10 जाणां ती पोलंडची, फावस्तिना कोवाल्स्का म्हणटा पळय ती. तुमी नांव आयकलां आसतलें. तिचो जल्म 1905 ऑगस्टाचे 25 जालो. आनी ती 1925 वर्सा एके संस्थेन तिणें प्रवेश घेतलो. ती सदांच बरी सावधीन नासलेली. तिका सदांच कितें ना कितें दुयेंसां जातालीं आनी खूब सोंसताली. पूण जेजूचो अणभव तिका घडलोलो आनी जेजू तिका दिसोन खूब वस्तू सांगतालो. 33 वर्सांची ती मेली 1938. पूण मेल्या उपरांत खूब मिलाग्री जावंक लागल्यो. पूण तिचे उद्देशी जेजूच्या दैवीक काळजाची भोक्ती स्टार्ट जाली. डिवायन मर्सी. हे डिवायन मर्सीन आमी कितें म्हणून समजता? देव आमचो सदांच मोग करता. आमी केदी व्हडली पातकी जालीं जाल्यारूय भिवंकूच फावना. तो पातक्यांचो मोग करता. पूण पातक्यांचो मोग कसो केला? हें पातकी स्वयं पळय आसा आमचें, तें ताणें आपणाचेर घेतलां आमचें सगळें भितर जिवन. आनी तें आपणाचेर घेवन तो ह्या पातकां पासून मेलोलो आसा. आनी आमकां त्या पातकांतली तो सुटका दिता. फकत आमी ताका विनंती करूंक जाय. रोखडोच तो आमकां सोडयता आनी आमचें जिवीत परतून थाऱ्यार हाडटा. भुणीनान भावनो, ही कृपा ताणें आमकां सगल्यांक दिलेली आसा. आमी देवाक कारगां दिवया. आनी इतलो मोगाळ देव आमचो आसा. नाल्यार कितें म्हणटा आमी? देव खास लायतलो. देव आमची खास आपणाचेर घेवन आमकां सुटका दिता. हें सदांच मनांत दवरात. कोण खास लायता? पातोक म्हणजे देंवचार आमकां खास लायता. देव आमकां हे खास्तींतलो भायर काडटा. विसरो नाकात, हें सदांच मनांत दवरात. नाजाल्यार आमी देवाक देंवचाराचो स्वभाव दिता. ना, देव आमकां खास लायना. देव आमचो मोग करता आनी आमकां पातकांतली सुटका दिता. सगलीं जाणां आमचे हात अशे वणटीन दवरया, दोळे बंद करया
प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान येता. आमचें सैम देवाचें सारकें, पूण आमी तें बोश्टयलेलें आसा, तें पातकान आमी उडयलेलें आसा, पातकी सैम आमी पत्करलेलें आसा. चिंतनांनी उतरांनी कोन्यांनी आमी देवाचें भुरग्यांचें जिवीत जियेना. तरी पूण जेजू हे सगळें आमचें सैम आपणाचेर घेवन आमकां तातूंतली सुटका दिता. ताका फकत सुस्कार भायर सोडटना आमची सगळीं चिंतनां, भावना, आठवणी, अणभव जाणो की नको जावं, पूण सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान ती भायर काडया. जेजू म्हणीत रावया सुस्कार काबार जायसर, आनी हे भाशेन भितरलें आहा तितलें पिळून जेजूच्या नांवान भायर काडटले आमी. ताचेर दवरले म्हणटोच तो ताचेर आशिर्वाद घालता. बरी वस्तू अदीक बरी करून दिता, वायट वस्तू काडटा आनी ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरून काडटा. भावार्थ तर आमचो आसत, बोरवाशान आमी ताच्या प्रिती मोगान भरोन येतल्या आनी आमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकीं जावंक लागतल्या. हें आमकां लागून न्हय, पूण देवाच्या मोगाक लागून तो आमकां घडीत आसा आनी अदीक अदीक आमकां आपल्या सारको करीत आसा. असले हे स्थितींत आतां आमी देवाकार दिवया. देवान आमकां जेजू सोबे आपलो स्वभाव कळयलेलो आसा. देव तीग जण म्हणून जाणो आमी. वो भावार्थ आतां आमी उचारुया आनी आमच्या देवाच्या मोगान आमचें जिवीत थिरावया. सगळीं उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्लेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो सोमी आनी आमचो दोनी आमच्या मोगा पासत खुर्सार मरून तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जावन आमचे मदें जियेता आनी आपली काकलूत आमकां सोबार तरेनी अणभवूंक दिता. जेजूची काकलूत अणभवून ताचे काकलुतीचे दूत जावंक आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेची मोगान सेवा चाकरी करूंक देवाची काकूत, शांती आनी कुशळकाय अणभवूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेची मागणी आयकून घेवंक आपले पोरजेचे प्रश्न सुटावे करून वावरूंक पोरजेच्या जिवितांत बरेपण हाडटले दूत जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या जिवितांत येतल्या हाल उपद्र्यांनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची काकूत, शांती आनी कुशळकाय आमी अणभवूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समुदायांत आनी वावराच्या सुवातेर एकामेका सोवें मोग दाखोवंक बरेपण विसरलेलीं मनशां जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया.
Jesuच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. आमची खासगी मागणी आता देवा मुखार मांडया. तुझ्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. मोगाळा बापा आमच्या मागण्यांक तूं कान दी आनी तुजी शांती आनी खुशालकाय विस्तारलोली मनशां जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C16 Pormesporak Wartana Dumpatso Zoso Pormol page 35 C16. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान मागणी आनी देणी देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नव्या पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, पुनर्जीवन जेजूचें जोयत समोरून तुजी भुरगीं हें बलिदान तुका भेटयतात. तुजे पदवेन ही आमची खालती देणी बदल आनी ताच्या रुपान जेजूचे मोहिमेबंद घाय ओळखूंक आमचो बावार्थ अदीक थीर कर आनी ताच्या कडवळांतलें तुज्या जिविताचें उदक आमकां पियोंक दिवन तुजी शांती आमच्या काळजांनी वाडय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवणपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजवतात. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींच्या सोर दोलबार निरोंतोरी गायतात तुजे मुखार.
बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकाचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूड पोरगोठुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडाणी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सोदून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तुजे पती बागयोन झुजे, बागयोन दौरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजू सांगाती तो आमचे सवें जियेता आनी आमी जावन आसा ताचे सांदे. तर एक कूड, एक मन, एक काळीज जेजू सवें आमचें आसा. सगळीं आमची इंतेसां आमच्या काळजांत दवरया आनी जेजूच्या एकवटांत आमी सगळीं जाणां एका ताळ्यान हें मागणें म्हणया. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटव्यांचो राखातांतली वाटाय कित्याक सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराची पातळी, आमची गावी देवाची शिडी संसाराची पातळी, संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सुरशिलो खोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. कालीज मोजें तुका ओटवेकता. पेज 60 D24 D24. Kalis Moshe, tuka otveka, Jezu, nazaj Boża, oczy tuka, żywu prawa,
दोळे धांपया आनी हे पोरी भितरल्यान जेजूक एकवटोन वो वेळ सारया. के दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमोणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, आमची काळजां हे घडये संतोशान उमाळतात. कित्याक न्हयच तुवें आमची पातकां बोगसून आमकां तुजी भुरगीं केलीं आनी तुजे शांतीन भरलीं, पूण जेजून परगट केल्लें व्हडल्यांतलें व्हड भाग ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमकां सगळ्यांक भोगूंक दिलें. ताका पळयनासतना भावार्थान आमी ताचेर विस्वास ठेवलो. ताच्या हातां पांयांच्या गायांनी बोट घालिनासतना आनी ताच्या कोणवणांतले गायांत हात घालिनासतना आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सर्वंडराक आमी घेतला म्हूण आमी वळखत हांव. एकाच भावार्थान त्याच जेजूक घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांक पुर्विल्ल्या भावार्थ्यां वरवीं एका काळजाची आनी एका मोनाची कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. मातसुगत बसा. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्या जाणांक. कित्याक तुमी तोकस घेवन व्हडा मोगान सायबाच्या पांयांक खाला येतात आनी तो आमचे पासत मागता आनी तुमी दिनवासूंक हांगसर येतात आनीकूय मागतल्यात तें तुमकां तो फाव करतलो. दिनवास्या तुमकां आनी जीं कोण आख्ख्या संवसाराक ह्या मिसान वांटो घेतात तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमचो कोयर हांगसर फाबियोला आनी ताची धुवो हांगसर आमकां मदत करतात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. वासपां केल्या पळय तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तोकस घेवन तुमी वासपां करतात. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान सदांच आमच्या नंबराचेर तुमच्यान नांव धाडूंक जाता आनी ती तुमकां वासपां दितलीं वो खंयच्या दिसा घेवंक जाता पळय तें. त्या भायर हांव आमच्या यूट्यूब मिडिया पासत हांव फादर लिंडसे आनी तांच्या वांगड्यांक देव बरें करूं म्हणटा. खूब तोकस घेवन ती सकाळीं 5 सावन हांगसर आसतात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सांकिस्तांव वॉलंटियर्स हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी हेरांक हांगसर आमकां तरेतरेची मदत करतात. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी हांगसर शिस्त खूब पाळूंक लागलेली आसा. तर तुमी मातशी मनान दवरात. हांगसर आमी लोकांक भितर कांयचे कांय न्हेसलेल्यांक दिनात. खूब त्रास जाता आमकां. पूण आमी तांकां सांगलां पिवून येवचें न्ही ना म्हणून बीच वेअर घालून येवचें न्ही आनी हांगसर माणसुगीन शिस्तीन येवचें. तर हें आतां आमी दवरलेलें आसा. तें कडक धरूंक जाय आमकां. मागीर म्हण तूं सगळें सारकें जातलें. सायबाचीं येतात कांयचे कांय एक हें जाल्ल्या भाशेन बाजारान गेल्ल्या भाशेन जातालें. आतां शिस्त पाळूंक लागलेलें आसा. देवाक कारकां दिवया कित्याक हें आमचे सगळे भाव आमकां मदत करतात. भाव आनी भयणी मदत करतात. तर आमची मिसां हे भाशेन आयताराचीं सकाळचीं 3 मिसां आमचे भाशेन 7, 8, 9, 15 आनी 10-15 इंग्लीश भाशेन मीस आसता. सोमार ते सोनवार
2 मिसां आसतात, 7 आनी 8 हे आमचे भाशेन. पूण आमी सकाळी सकाळी उठून तुमचे पासत मागता, तुमची विनंती आमी पवित्र भोजवणेन घालता. म्हणटच 5 आमी तें मागणें स्टार्ट करता पवित्र भोजवण. त्या उपरांत 6 इंग्लीश भाशेन मीस आसता. म्हणटच तातूंत म्हणणाय तूं तुमच्यान युट्यूबाचेर भाग घेवंक जाता आनी खूब लोक घेतात. सकाळीं उठून ते भोजवणेंत पर्यंत आसतात. तर देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगल्यांक. आनी हे भाशेन आमी देवा कारकान दिवया. उबी रावन आतां बेसांव घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें खाळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन त्या शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आमेन. पेज 96 F23 वोत्सुया F23. Shanti Wotsuya, Wotsuya, Krishna Shanti Wotsuya, 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 Krishna Shanti Wotsuya, Wotsuya, Krishna Shanti Wotsuya. Wotsuya, Krishna Shanti Wotsuya, 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 Krishna Shanti Wotsuya, Wotsuya, Krishna Shanti